डिसमेंटल केली असते हांगा कलेक्ट प्रॉपर्ली जेन्ना सकल पंचायतीचे आतां न्यू सरपंचाचें इलेक्शन जालें आनी तेन्नाच्यान हांवें पुलिशेन बसलो मेन हांव पळयतालो कितें आमचे सेक्रेटरी आसूं न्ही केन्नाय तो चडशे करून केन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक येयल्ले तेंचें इन्स्पेक्शन आसा हायकोर्टाचे कोण येयला तेंचें इन्स्पेक्शन म्हळ्यार हितून दाखयता की आमचे मेन इशू कितें हांवें सेक्रेटरी विचारलें सेक्रेटरी सांगपाक लागलो फकत हे जे येता पळय हायकोर्टाचे येता नाल्यार पोल्युशन फकत आमचे गार्बेजीचे व्हडले इशू आनी तेका लागून कितें दिसता सेक्रेटरी बाकी कामां लागून आमकां अवेलेबिलिटी ना तेच्या फाटल्यान पडटा आनी मेन इशू कित्याक लागून जाता ते गार्बेजीक लागून आनी गार्बेजीचे इशू लास्ट टायम जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना सुद्दां पयले गार्बेजीचे व्हडले एक इशू आशिल्ले मागीर ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करताले ऑलमोस्ट आमी केल्ले ऑलमोस्ट सगळे सारके लायनीन बसयता तेन्ना कोवीड येयला कोविडा लागून मागीर परत आनी पंचायतीन कशें तरी इशू जाले हांव सरपंच आसुना 1.5 वर्स भायर सरलो आतां परत म्हाका सगळे मेंबर्सान सगळे मेंबर्स एक जावन म्हाका परत सरपंच केला ओके सरपंच केले तर तरी पण एक गार्बेज इशू हांवें जेन्ना गांवांत आमच्या पयला सांगवाल गांवांत इतले व्हडले इशू आशिल्ले आनी म्हाकाय बरो दिसना कितें परत इतले रिचेस्ट पंचायत सेकेंड रिचेस्ट पंचायत इन गोवा आनी आमचे गार्बेजीचे इशू आहा तेन्ना म्हळ्यार तेजे पयलींच आमचे एमआरएफ प्लांट ओपनिंग जाल्ले पूण ते फुल्ली जावना पार्शली जाल्ले म्हळ्यार ओन्ली फॉर ड्राय वेस्ट हँडलींग ते आनी ते वेट गार्बेज ते चालू जावपाचे इवन कॉन्ट्रॅक्टर आमी विचारलेले पूण थोडे दिसान जातले बाय दिसमान जावपाचे आनी ते सुद्दां आमचे पंचायत मिनिस्टर आमकां सांगलें की बेगीनचे ते हेका लागून गार्बेजीचे जे इशू आहा सॉल्व करपाक लागून तोय आमकां हेल्प करतलो आनी आमचे MLA आमकां हेल्प करतलो पण तेन्ना आमी तरी पण तेजे उपरांत आमी एक आमचे सगळे पंच मेंबर बसून आमी एक डिसिजन घेतलें की आमी गार्बेजीचेर कितें करुया गार्बेज इशू आमच्या गांवांत एक व्हडले इशू आहा सॉल्व करपाकूच जाय तेन्ना आमचे मदीं एक म्हाजो एक फ्रेंडूय आसतलो बरोसो एक तो नवीन जा म्हणून तोय तेका आमी चेअर दिलो तेका हेजे इन्चार्ज केलें आनी बाकी आमी सगळे पंच मेंबर एक जावन सरपंच सगळे एक जावन आमी हे गार्बेजीचे इशू सॉल्व करूया म्हणून प्लॅन केला ते हिशोबान प्रॉब्लम जाल्ले तेन्ना जेन्ना आमी सॉल्व केलें आमी डिसिजन घेवपाक बसले तेन्ना आमी मिटींग केलें तेन्ना आमकां कळोन येलें की आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द विलेज बिकॉज तो कितें करतालो गार्बेज हाडटालो आनी दुसऱ्या विलेजीचे हाडटालो आनी खंयच्यान आपले स्वार्थाक लागून तो हाडटालो आनी आपल्या इन्कमा लागून तो करतालो ही वॉज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज ऑफ सांकवाल तेका लागून आमकां ते कळोन येलें की बिकॉज आमी तेका मॉनिटर करताले आनी ऑलरेडी ही वॉज ब्लॅकलिस्टेड बाय एवरीवेर इवन विडियोन सुद्दां तेका सांगलेलें तो ब्लॅकलिस्टेड आतां घेयना आमी तेका हें करूंकूच ना अंडर द पंचायत आमी जेन्ना हांवें चार्ज घेतला तेन्ना तेका ब्लॅकलिस्ट केला आनी तो आमच्या पंचायतीन नाच आनी तेका लागून आमकां ते कळोन येलें की बिकॉज आमी तेका मॉनिटर करताले आनी ऑलरेडी ही वॉज ब्लॅकलिस्टेड बाय एवरीवेर इवन विडियोन सुद्दां तेका सांगलेलें तो ब्लॅकलिस्टेड आतां घेयना आमी तेका हें करूंकूच ना अंडर द पंचायत आमी जेन्ना हांवें चार्ज घेतला तेन्ना तेका ब्लॅकलिस्ट केला आनी तो आमच्या पंचायतीन नाच आनी तेजे उपरांत आमी एक बरोसो एक यूथ आमकां एक यंग भुरगो मेळ्ळो कितें तो येयलो आमकां एप्रोच जालो की ही कॅन हँडल द गार्बेज इशू आनी तेंच्या वांगडा आमी बसलो आनी एटलीस्ट जाल्या 3-4 डेज बी स्टार्ट जाल्ल्या की तांणी आतां स्टार्ट केल्ल्या गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर आमी तेका आतां मेन इशू म्हळ्यार तेका आमी स्टार्टींग दिलें की जे ब्लॅक स्पॉट गांवांत कितले ब्लॅक स्पॉट ते क्लियर करपाचे आनी ते सुद्दां हांवें सांगलें कितें तूं एक काम कर पंचायतीचे पयशे घेयनाका आय विल पे फॉर दॅट फ्रॉम माय पॉकेट हांव तेका म्हागे पॉकेटांतल्यान तेका पयशे दितले ब्लॅक स्पॉट सगळे क्लियर कर कितें एक डिसिजन घेवपाक आसा तें रेजोल्युशन घे मागीर पंचायतीचे फंड काडप इज व्हेरी टफ मागीर फाल्यां कोणी ऑब्जेक्शन ते नाका तेका लागून हांव स्वता ओन रिस्क घेतलें की हांव पयशे दिता तुमकां बस यू क्लियर ऑल द ब्लॅक स्पॉट सो बिकॉज एन इज कॉपरेटींग विथ अस दॅट पर्सन इज कॉपरेटींग विथ एन इज अ गूड पर्सन बरो भुरगो यूथ आमच्या भशेन यूथ इज रेडी टू सीट विथ अस इज अटेंडिंग ऑल द मिटींग तो इज रेडी टू डू एनी स्टार्टेड ऑल एवरीथिंग इन प्रॉपर वे प्रॉपर चॅनलान वयता आतां आमी वी आर मॉनिटरींग हिम आनी तेका आमी एक दिल्ले टायम लिमीट दिले 1 वीक टायम सो इज डुईंग अ गूड जॉब तेजे उपरांत सेकेंड थींग हांव लोकां कडेन मागता ते सांकवाल गांवांत आनी जे लोक रावता मोस्ट ऑफ इन जवाहरनगर एरिया तांकां लोकां कडेन मागता की ते गार्बेज हे जे इशू सॉल्व कर तुमचे आमकां सपोर्ट जाय मेन म्हळ्यार कशें सपोर्ट जाय म्हळ्यार गार्बेज सेग्रिगेशन करपाक जाय यू हॅव टू सेग्रिगेट द गार्बेज वेट एज वेल एज ड्राय सेपरेट केल्यारूच ते गार्बेज
व्हरपा जातलें कितें ते गार्बेज जे उबारता ते आमचे भाशेन मनीसूच ते इवन दे आर ह्युमन बिंग्स ओके ते काम करपाक वेरी इट्स नॉट सो इजी इट्स वेरी टफ जॉब सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे लोकां कडेन की हे गार्बेज जे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लागून आमी जे आमचे टीम मेंबर जे टीम फुडें सरलेले आमकां तुमचे सपोर्ट जाय गांवाचे सपोर्ट जाय लोकांचे सगळ्यांक सपोर्ट जाय तेन्ना ते हे जे इशू आहा गार्बेज व्हडले इशू आहा गांवाचे सॉल्व आनी सेकंड थिंग बाय 31st आमी एक प्लॅन घेतला की आमी एक डिसिजन घेतला की बाय 31st ऑफ डिसेंबर आमी फूल सांकवाल विलेज गार्बेज फ्री मीन्स इट वील बी अ मिशन लायक गार्बेज फ्री मिशन ऑफ सांकवाल विलेज एंड वी वील प्रूव इट एंड वी हॅव टू डू इट आनी तेका लागून हांव लोकां कडेन सगळे सांकवाल विलेजीन जे लोक आसतात तेंच्या लोकां कडेन थ्रू मिडिया हांव तांकां सांगपाक पळयता की हे मिशन आमकां कंप्लीट करपाक सक्सेस करपाक तुमकां लागून आमी करता वी आर डुईंग इट एज अ पंच इलेक्टेड मेंबर्स वी आर डुईंग एंड वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द विलेज आमकां सगळ्या लोकांचे सपोर्ट जाय प्लीज हेल्प अस इन डुईंग दीस एंड डुईंग दीस मिशन कंप्लीट. What's the purpose of This today? is part of the inspection of the committee set up by Honorable High Court of Goa to inspect each and every panchayat and see the status of waste management and completions of MRF, the status of MRF. So we came, this is one of the panchayat in this taluka where there are 10 panchayats. So it is nice to see that MRF has been set up in Sankwade. And how is the progress? How you expect things? No, things has to further improve. First of all, what is set up has to be maintained properly over a period of time, and further things will be required by as we discussed. So I'm sure things will be